नमस्कार. काही दिसा पयलीं कारापूर सबन सरपंचान टीसीपीन कंप्लेंट केल्ली की वाठादेव हांगासर इलिगल हिल कटिंग चालू आसा. तेचे दखल म्हणून टीसीपीन मागीर थंय वचून पाहणी केली. पाहणी केल्या उपरांत त्याच्या जो कोण मनीस आसा त्याच्या अगेन्स्ट कंप्लेंटूय केल्ली आहा. पण जेन्ना कंप्लेंट केली तेन्ना अननोन पर्सन रजिस्टर म्हणून केले आहा आनी ती रजिस्टर जाल्ली आहा. तशीच एक गजाली आयज गोवन रिव्होल्युशनरी गोवन्स हेंच्यांनी एक लाटंबरच्या हांगासर एक जागा उगडकीस हाडली जी फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट कवर येता आनी नॉन डेव्हलपमेंट झोन आसा. अशी व्हडल्या प्रमाणाची कॅनला लागीं जागा जी तेंच्यांनी एक्सपोज केली आहा. त्या जागेचेर इलिगल हिल कटिंग चालू आसा, बऱ्या प्रकारे प्लॉटिंग चालू आसा अशें रिव्होल्युशनरी गोवनाचे मनोज परब अशेंय म्हटलें आहा. आनी पूर्णपणे कोणाक जाणकार नासतना ही गजाली चल्लेली आहा अशें रिव्होल्युशनरी गोवनचे मनोज परब अशें सांगता. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी लाटांबरसे ह्या गांवान आसा आनी आमी सामके हिल टॉपाचेर आसा. म्हणजे एक दोंगर हा, दोंगराचे सामके वयल्या माथ्याचेर म्हणटा पळय तशें आमी हांगा आसा. आतां हांगा येवपाचें आमचें कारण म्हटल्यार आमी एक्चुअली हांगा मिटिंगेक येयल्ले आमच्या भुरग्यां वांगडा. जेन्ना हांगा मिटिंगेक येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या वाठारान हांगा खंय तरी एक हिल कटिंग जालें आनी प्लॉटिंग चालू आहा म्हणून. आतां हे पळोवपाक आमी मुद्दाम कॅनलाच्या सायडीच्यान, कॅनलाचो जो रोड आसा कॅनलाच्या रोडाच्या सायडीच्यान आमी हांगा येयले आनी वयर येयले. वयर आमकां पयलीं कळोंक ना वाट कशी आहा कितें आहा काय म्हणून. जेन्ना वयर येयले तेन्ना आमी पळयता जाल्यार ह्या दोंगराचेर हांगा प्लॉटिंग जाल्लें आहा. प्लॉटिंग म्हणजे रोड केल्ले आहा. म्हणजे आमकां दिसता की हांगा एक तर प्लॉटिंगूच जातलें, कितें तरी डेव्हलपमेंट जावपाचें आहा, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन येवपाचें आहा. आख्ख्या दोंगराचेर हांगा हो सर्वे नंबर 296 आमी जेन्ना आमी एपाचेर पयले तेन्ना आमकां मेळ्ळो की हो सर्वे नंबर 296 आसा लाटांबरसे पंचायतीचो. आनी हो नॅचरल कवर आनी एनडीझेडान पडटा. जर आमी टीसीपी प्लॅन ओपन करून पळयलो जाल्यार एनडीझेड आनी नॅचरल कवर पडटा. आनी हांगा जर पळोवपाक गेले जाल्यार तशेंच आसा. हांगा म्हाका दिसता प्रायवेट फॉरेस्टूय लागला आसतलें. हांगा सगळ्याक झाडां आसा आनी हो दोंगर कट करून सद्या अशी हांगा एक दोंगराचो आख्खो विनाश करपाचो हांगा प्लॅनान ऑलरेडी हें स्टार्ट जाल्लें आहा. आतां हें कोण करता, कितें करता हें आमकां तरी खबर ना. हें फायंड आउट करचें पडटलें. आमी फक्त आयज इतल्याक लागून येयला की हें हायलायट करपाक, कित्याक हांगा पंचायत आसा, हे पंचायतीन हें पळोवपाक जाय आसलें. आतां हेची पंचायतीक म्हायती आसा काय ना हे आमचे भुरगे पंचायतीन वचून विचारतलेत. कित्याक आयज सोमार आसा, सो आयज नाल्यार फाल्यां भुरगे वयतले आनी पंचायतीन विचारतले की ह्या प्रोजेक्टा बद्दल नाल्यार ह्या कामा बद्दल पंचायतीन कितें एनओसी दिला काय ना, काय हें इल्लिगल काम चलता हें आमकां कळपाक जाय. कित्याक हांगा जर जेन्ना सर्वे नंबर हे टीसीपी पळयता तेन्ना एनडीझेड आनी नॅचरल कवर दाखयता जाल्यार हें डिस्ट्रक्शन कशें जालें. हांगा वयर येवपाक आख्खो कॅनला सायडीच्यान हो रोड कोणें बांदलो, कित्याक बांदलो हें सगळें पळोवपाक जाय. आनी हो जर दोंगर जर काबार जालो जाल्यार आमकां तरी दिसता की हांगा सकयले जे लोक गांवांत रावता तेंचेर हो विनाश येवपाचो आहा. हांगा सकयले जे बांयो आसा, तळी आसा, झरे आसा देवाची, हांगा तळयो आसा, हांगा झरी आहा, गणपती बुडयतात हांगा सकयल, हें सगळें खंय ना खंय तरी काबार जातलें. हांगा फाल्यां जर कन्स्ट्रक्शन येयलें, हांगा बंगले येयले, हांगा रिसॉर्टां येयले नाल्यार आनी कितें हांगा जर बिल्डिंगां येयली जाल्यार हांगा ते बोरवेल मारतले, सगळें उदक ओडटलें आनी आख्खें वॉटर टेबल आहा ते काबार करून उडयतले. सो हें आमी हायलायट करपाक आयज स्पेशल येयल्ले आसा. आमच्या वांगडा अनिशूय आसा, आमच्या बिचोलची हांगा टिमूय आसा. मागता अनिशा कडेन की ह्या बद्दल आनीक म्हायती दिवची. आता एक्चुअली आता तुमकां मनोजान सांगलें तशें आमची एक्चुअली आयज मिटींग आसलेली हांगा. सो आमकां अशी न्यूज मेळ्ळी की हांगा हिल कटिंग जाला म्हणून. सो ताका लागून आमी आतां सोदीत वाड आमकां पयलीं मेळनाली. सगळ्यांनी आमकां हांगा पावले तेन्ना दिसलें आमकां वयर हिल कटिंग जाला म्हणून. जेन्ना आमी आतां ती वाड सोदून वयर पावले जाल्यार हे हांगा सारकें एक मेजर डिस्ट्रक्शन जाला. फूल दोंगर हो कातरून उडयलो. आतां कित्याक कातरला, कोणी कातरला तो आमकां खबर ना. आतां पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां म्हाका दिसता हो सरपंचाकूच लागता दिसता हो वॉर्ड. आनी लास्ट टायम आमी इवन ग्रामसभेक सरपंचाक क्वेश्चन केल्लो एटेंडन्स जायना म्हणून ग्रामसभेक, तेन्ना तेणी आमकां आन्सर दिल्लो ऑन रिकॉर्ड की आमच्या पंचायतीन कितें मे बी कितें कोणाक कितें इश्यू नासतले जावं कितें प्रॉब्लम नासतले म्हणून ग्रामसभेक लोक येयना असो आन्सर दिल्लो. आतां हे सरपंचाक खबर आसा काय ना. जर इवन जर त्याचो वॉर्ड पडना तेका पंचायतीन येवपाक होच रोड लागता. आनी जर सरपंचाक खबर ना जावं पंचायतीक खबर ना जाल्यार ही तेंची व्हडली त्यांच्या सायडीन व्हडलो फेलियर. येदो व्हडलो जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता, हे कितें बारीक 100 आनी 200 मीटर आनी 300 मिटराचें डिस्ट्रक्शन नो फूल दोंगर कातरून उडय येदे व्हडले जेन्ना हांगा हे डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना अशें जावपाकूच शकना की पंचायतीक जावं सरपंचाक जावं हांगासलो आमदाराक हे खबर ना जाल्यार. आनी खबर जर ना जाल्यार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाचें, ते लायकेचे ना ते पोझिशन होल्ड करपाक. आतां आमचो आमदाराचें उलयत जाल्यार आतां जेन्ना
आमदार आमचो जेन्ना आमचो चंद्रकांत शेटये जेन्ना हांगा इलेक्शन तेणी रावतावन तेणी डिक्लेअर केल्ले इंडिपेंडंट म्हणून तो तेणी रावतावन सांगलो हांगा आणि जेन्ना जसो ज्या टायमार तो इलेक्शन ज्या मुवमेंटाक तो जिखलो तेणी सोमतोच नेक्स्ट सेकंडाक तेणी अनकंडिशनल सपोर्ट ह्या बीजेपी सरकाराक डिक्लेअर केलो. आता हो अनकंडिशनल सपोर्ट कित्याक डिक्लेअर केल्लो काय तेणी अशें हे गांव सोंपोवपाक गांवाचेर आमचे पाड घालपाक कित्या खातीर आमकां खबर ना. आमी तेन्नाय आमी स्टेटमेंट केल्लो इलेक्शना पयलीं सांगले हेचे 3 ऑपोनंट आसले मेजर एक आणि 2 एक्स एमएलए आमचे एक आमचो एमजीचो कॅन्डिडेट एक बीजेपीचो कॅन्डिडेट आणि जो एक्स एमएलए आमचो आसा आणि हो चंद्रकांत शेटये हांकां तिगांकूय कोणाकूय जर तुमी मत मारात हे बीजेपीकूच वोट वयतलो म्हणून आमी तेन्ना सांगलेले आणि तशेंच जालें. आयज तुम्ही पळयता की एक्स एमएलए जाल्यार तो तेचो एक शपडी कशी त्याच्या वांगडाच आसता प्रत्येक मिटिंगेक ते वांगडा भोंवतात आणि एक्स एमएलए त्याच्या पयलींचो जो एमएलए आसलेलो तो जाल्यार खंय दिसात ना ते 8-9-10 हजार मतां घेवन ते आयज घरान न्हिदलात. हे ते व्हडले डिस्ट्रॅक्शन जाता ऑपोजिशन म्हणून त्याचो कांयच आवाज ना. मे बी तांकां पडटा आसतलें सगळ्याक जाता ते. जर तुमकां सगळें जर दिसता की गांवांत सगळें बरें चल्लां बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी बरें आसा जाल्यार म्हाका दिसना तुमकां फुडले फावटी तुमी इलेक्शनाक रावपाचें काय तुमी ताका सपोर्ट करपाचो. कित्याक तुमी आयज आवाज काडिना इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता 2-3 म्हयन्यांक तेन्ना तुमी येता बोवाळ घालतात आणि दाखयता आमी आणि थोडे स्टेटमेंट करता आमी हांगा कुटुंब प्रमुख हे ते आणि हो आपलो एक सारको हो काळजाचो हे सारको काळजाक सारको तेकोन हो गांव म्हणून कुटुंब प्रमुख जर म्हणटा जाल्यार आयज जे तुमचे जे कुटुंब ह्या गांवांत रावता तेंचेर आयज प्रसंग येयल्लो येदो व्हडलो. आयज तुमी खंय गेले आयज ते कुटुंब तुमचे जे आसा म्हणटा पळय तुमी तांकां तुमी विचारले आयज कितें जालां तुमच्या गांवांत तांकां याद मरे विचारपाक आयज तुमी खंय आसात. एवरी टायम आयज म्हाका तरी याद ना इलेक्शन जावन एक इश्यू खंयच्याच ऑपोजिशनान जी आमचे बाकीचे एमएलए सोडून जे 4 कॅन्डिडेट आसलेले आता चवथो हांव आसलेलो भितर हे 3 कॅन्डिडेट जे आसलेले पळय काँग्रेस एमजी आणि बीजेपी एक खंयचो इश्यू तेंच्यांनी घेतलेलो जावं आमदारान कितें कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें रॉंग घडटा जावं कितें तरी अशें इलिगॅलिटीज जाता कोणीच आवाज काडलो म्हाका तरी बिचोलेन तरी याद ना. सगळे सुशागाद आसात आणि आमकां आयज खंय ना खंय नांवां दवरतात बी टीम सी टीम म्हणून हेतून सगळे प्रूफ जाता कोण बी टीम आणि कोण सी टीम दी. आयज इतके वायट दिसता की हे आता येदे व्हडले डिस्ट्रॅक्शन जाता. आयज जर आरजी जर नसलेली जाल्यार आयज बिचोले वचत ते तुमी पळयता हे इश्यू जर कोण आयज रेस करता कोण आवाज करता फक्त आरजीचे भुरगे वचत थंय ते लायफाचे आपले रिस्क घेवन ते डोंगरार वचून येदे व्हडले हे बिल्डर माफिया आणि कोण तेंच्या वांगडा वचून आयज रिस्क घेवन इतके व्हडले हे एक्सपोज करतात आणि आमकां इतके करून सुद्धा वयल्यान आमकां तो एक हे टॅग घेवचो पडटा आमी ह्या आनी त्या पार्टीची बी टीम म्हणून. आयज इतके तुमकां लोकांक सांगता की अजून टायम आसात विचार करात हेजेर. आयज जर आरजी जर ना जाल्यार ऑलमोस्ट हाफ गोंय सोंपयले आणि हांकां 5-10 वर्सां दिली आमकां आरजी आसूनय काय अर्थ ना. हे काबार करतले सगळे सोंपयतले आमी फक्त झगडत उरतले आणि हेंचे कडेन पयसो मनी पॉवर मॅन पॉवर सगळे आसा हे काबार करतले आमकां. सो लोकांनी विचार करपाक जाय आणि हांव ह्या पंचायतीर मागता स्पेशली आमच्या सरपंचा कडेन की हेचेर मातशें आमी आमचे रितसर कितें लिगली कितें कंप्लेन करपाक जाय ते आमी करतलेत. हेचेर बेगीनच्या बेगीन आमकां एक्शन जाल्ली जाय. थँक्यू. प्रोडेंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.